जायत पॉयंट्स आसलोले रिगार्डींग डेव्हलपमेंट एंड वी हॅव तेंगे सजेशन्स घेयलाय आनी वील वर्क टुवर्ड्स इट तेंगे सजेशन्स कितें आहाय वॉट एवर वी कॅन डू ऑन आवर सायड वी वील डू. कितें मेन कितें इशू जाल्ले मेन हायलायट लायक डबल ट्रॅकिंगाचे बी जाल्ले इशू. डबल ट्रॅकिंग रिगार्डींग द रोडा लागून मातशें आसलोले. देर इज एक रस्तो आहा प्रोपोज केलोलो लॉंग बॅक सो हांवें लोकां थिंगा रेजिडंट्सां सांगिलां तुमी एनओसी हाडे बाकराली आनी आमी ती मागीर हें करया म्हूण नाजाल्यार बाकार ही एनओसी दिनाय सो हांवें सांगिलां नाजाल्यार अक्वायर करपाक घालया पडटलें एंड मेक अ रोड दॅट सायड. तें आनी हुंयच्यान जाय जाल्यार हांव नको तें सजेशन म्हाका दिवपा जाय ते सायडीन हुंयच्यान करूं जाता जायना तें सो कांय तेश कोन्न म्हाका येयलो ना अशें ऑल सजेशन बट द वे ते थिंक कोताय न्हू ते सायडीन करपा जाय बी म्हणून इट इज अ वॉटर वे आनी वॉटर वेयांतल्यान उदक मान्सून तेश तरी उदक गेलें उदक बंद केलें जाल्यार इट वील फ्लड. वॉटर कम्स फ्रॉम द मेन रोड टू दॅट गटर वे सो थिंग ते ब्लॉक केलें जाल्यार वील हॅव अ प्रॉब्लम. सो इवन इफ वी डोंट हॅव अ हें कितें म्हणटाय तें करूं जात जाल्यार वी शूड विजीट देर मेक डू अ सायट इन्स्पेक्शन एंड डिसायड जात जाल्यार करपा जाता जायना जाल्यार जायना. वी हॅव टू फायंड आउट वेदर इट कॅन बी डन. आफ्टर इन्स्पेक्शन वील कम टू नो वेदर इट कॅन बी डन or no. Any special provisions regarding to the budget, ma'am? Any for the this is given for a this hall is there, no, we want to renew it. It is in a very bad pathetic condition, so take some special dolam budget to use. And see, when we took over, the administrator was there and a secretary was there, so when we came nothing was handed over to us. I have mentioned that for the meeting, but now they are saying I have told after 1.5 years, but this thing all the bunch of members were aware that nothing, and we have written to BDO also that nothing is handed over to us. It is not that people are aware now, people knew, the punches were aware, so there is nothing to do a big issue out of it. ते म्हणून एक मेजर इशू आसलो तो म्हणतो आमचो ऑन इस्टर्न सायड ऑन वेस्टर्न सायड लोकां आतां रेल्वे बंद कोताय गेट बंद कोताय आनी 15-20 मिनटे केन्ना ऑदर देखून लोक थिंगा दोनी वाटेन लागून वता कित्याक ती हिंगा बिर्ला पावत थिंग तेच्या पयलें ती रेल्वे हिंगा बंद करून दवरता आनी आतां हें विथ द इन्क्रीज ट्रॅफिक इन द रेल ऑन द रेल रोड हें लोकां हें कंटिन्युअस म्हळ्यार इफ यू एक्युमुलेटीव दवरल्यार आमी बेश्टें रफ कॅल्क्युलेशन केलां उणें 6 ते 7 वरां ही गेट इन 24 वरां ही गेट बंद उरतली. हे आतां 6 ते 7 वरां ही गेट बंद उरप म्हणल्यार ते लोकां परिस्थिती कितें जाल्या कितें जातली खंय कोणाक वेस्टर्न सायडाय तेकाय न्हू इस्टर्न सायडाकूय हाय म्हूण कित्याक वेस्टर्न सायडार इस्कॉल आहा एक थिंगा आमचो दर्या आमची बरी वेलसांव वर्ल्ड फेमस बीच आहा लोक अशी आर पार कितें कोयता लोकांची जायती आनी थिंगा सोबत थिंगा भरपूर लोक रावता. इट्स अ व्हेरी डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया. आतां डेव्हलपमेंट कोण डेव्हलपमेंट म्हणटाय तें डेव्हलपमेंट न्हू रेल्वे म्हणटा तें डेव्हलपमेंट न्हू जायते आमचे गांवचे भाव आहाय ते म्हणटाय डेव्हलपमेंट म्हूण हे आमची पिसफूल एरिया आहली ती आज एश कोन्न गेलां आनी एक ट्रॅक हाडटा ही सद्या एक ट्रॅक आसून आमकां कितले त्रास जाता दुसरो ट्रॅक येतरी मागीर कितलें जातलें तें कोणें चिंतलां कोण म्हणटाय फ्लायओवर घालया म्हूण फ्लायओवर घालप म्हणल्यार कितें टेक्निकली इज द पंचायत सावंड टू कंडक्ट द टेक्निकल दीस फिजिबिलिटी ऑफ दीस प्रोजेक्ट बेश्टें ग्रामसभा येयले आनी फ्लायओवर घाल म्हणलें पंचायत इज नॉट अ टेक्निकल बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू अंडरस्टँड railways are coming in our area in our jurisdiction of the village. People are social economic कितें सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट केलें नासतना हे दुसरो ट्रॅक घालूंक वता. सद्या एक ट्रॅक आसून इतलो त्रास जाता लोकांक दुसरो ट्रॅक घाले कितें करपाचें. आतां सुराल्या तुमचो सुराल्या तेणी बंद उडयल्या रेल्वे गेट काडल्या बंद केल्या सारके आनी थिंगा अंडरपास गेला तो अंडरपास केला तितून उदक भोंवता. एक 10 दीस पयलें लोकांनी थिंग प्रोटेस्ट केल्लें सुराले आमचे हिंग लोक आहा सुसेगात थोडोसो 10-15 लोक फॅमिली एफेक्टेड आहा ते बोवाळ कोता म्हळ्यार हेरां दुसऱ्या लागना हें सगळ्यांक एकठांय येवपा न्हू
to find a solution. हांव कितें म्हणटा सगळ्यांनी एकठांय या. We'll come on a common platform. It is not about going to a court or XYZ organization which is leading the movement. No, this movement was done specifically and for the people of Goa, not only for Velsao. We are all over the place. So what I'm saying, what I'm appealing to all the political parties, even come on board. Let us have a discussion. Let us put a proper this on the table. Let us speak to the railways. We have a local MLA. He is coming regularly. But we don't see any fruitful this that is coming. Maybe his hands are bound for whatever reasons. But तेच गोट आम गोट करया तेजात तेच बरा सांगात अगेन सीएमा घेया मिटिंग घेया बिकॉज दिस इज गोइंग फ्रॉम बॅड टू वर्स. सद्या बॅड हा परिस्थिती आमची लोकांची. सो वी कॅनॉट अँड वी शुड नॉट कीप क्वायट. आमकां लागना म्हूण आतां तुजे फाटल्यान घरां तेका आमी बंद उडयल्या. आतां 20 दीस जाले. I have letters from the DSLR which we have complained, and they have told the railway authorities to stop all construction activity. This has come from DSLR, okay, and they have told we are not am beste board manay kon जायचा मोठाय आमका am board माताय म्हूण. But this is the factual thing. Letter has come from the DSLR to stop all activity in the villages of Velsao, Pali and Issorcim. Respective villagers from these areas have complained and all work has to come to a standstill. आत राती इकरान देखून सरपंच म्हाका कॉल करता 11:30 देखून थिंगा ते आतां रातीचे काम कोताय संडे काम कोताय आज. I know the आमगे government also आमगे puppet government हा गोंया. That is why all these issues are taking place. They don't have a stand what to do with this railway thing. But we are doing everything legally. There are going to be notices to be served. The Goa Coastal Zone Management order येयला ते सगळे demolish कर म्हूण at Dando. We have got order. But I know ते officer ते transfer मातले म्हूण who have given this order. आमी ओग्गे बसत नाय. We are doing everything possible, humanly possible to elevate the sufferings of our people. आमी लोकांक लागून आमी हें बोवाळ करता. हांव पर्सनला लागून मुगे घर कांय ना रस्त्यार तेंगो म्हळ्यार लोक सफर जाता. हें तूं मेमे आहा तें बंद जावपा जाय. आमी कलेक्टिवली येवपा जाय कित्याक हें आता न्हू हें आमची मुखार हें बरें म्हारग पडटलें आमच्या लोकांक. देखून हांव सगळें सांगता वी हॅव अ व्हेरी एक्टीव पंचायत. आय एम व्हेरी ग्लॅड that all these panchayats, all the 7 panchayats are performing well. I'm not only this our 4-5 or 5 hai amche. All the 7 panchayats are performing. That is what I'm saying. So people must also support their initiatives. आमचे रेल्वे लागून कितें आम एफेक्ट जाता ते अजून पंचायती आयज कांय उलोवप जालें ना. ते फकत ते वाटेन दुसरे वाटेन ते फ्लायओवर आनी कितें कितें घालपाचें चोयता. पूण दॅट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. इट इज लायक द डबल ट्रॅकिंग विथ वन ट्रॅक वी आर सफरींग. आमकां इतले त्रास जाता. धूळ येता. कार आहाय ते सगळे काळे जायन. तांबडे आहा ती काळे जाले. झाड आहाय ती काळे जाले. आमकां ते आमी आतां कोल सगळे आमी ब्रीथ करपाचे. वी शूड ब्रीथ ऑल द कोल. एक ट्रॅकाचेर इतले आतां त्रास जाता. जर डबल ट्रॅक येवन आमकां कितले त्रास. मुगे देरां आहा. मुगे वाट बंद करपा आसा ती. मुगे सर्वे दाखयता रस्तो आहा म्हूण. हांव नको आजून कित्याक ते रस्तो करून दिलो ना म्हूण आमकां. हांवें ऑलरेडी MLAकूय देखून वचून लेटर फॉरवर्ड केलो आहा. पूण आजून कांय जालें ना तेजी. ते दिसता तांकां आमी मनशां न्हू म्हूण थिंगा रावनाय आमी आमी जनवार देखून तांकां देखून म्हाका दिसता मनीसपण जनवारां तरी आसता म्हूण दिसता. पूण हे मनशाक आहा ते ना तांकां ना मनीसपणूच ना. तितलें सांगूंक सोदता हांव. ते कितें जाल्यार ते सारकें ते सोल्युशन तेणी काडचें आनी लोकां पासत वावरचें. थँक्यू.